TDR अमेंडमेंट जे हाडलां ते मात एकदम फास्ट पास करून उडयले. हे इतले बेगीन घायेन कित्याक हें करपाचें आसली गरज? आमकां दुबाव आसा की हितून कांय मोजक्याच गोंयकारांचो जे पळय धनाढ्य अशे आसा तांकां फायदो करून दिवपाक हे अमेंडमेंट जाता तितले बेगीन पास करून उडयलां. आनी आमकां दिसता की हे प्रेशराचेर केलां. जे तेंचे अलायन्स पार्टनर आसात ते अलायन्स पार्टनराच्या दबावा खाला हें तेंच्यांनी मान्य केलां. आमी पयलींय म्हटलां की आमचो मुखेलमंत्री कमजोर जाल्लो आसा आनी अलायन्साच्या दबावाक बळी पडटा. He is seeing a development potential even in an agricultural land. काबार जावंक ना. फुडें वाचा. हेरिटेज सायट म्हणजे कितें एक हेरिटेज आहा ताचेर एक डेव्हलपमेंट पोटेन्शियल. कसली हेरिटेज आमकां कांय खबर ना. काबार जावंक ना. फुडलें वाचा. वॉटर बॉडी केन्ना तुमी आयकलां की वॉटर बॉडीचेर डेव्हलपमेंट रायट जाता तयार? वॉटर बॉडी ज्यो आसा आमचे पॉन्ड्स, आमचे लेक्स, आमचे दर्ये ताचेर केन्ना तरी लोकांनी येवजिलां आसतलें की आपूण कितें बांदतलो म्हणून. पूण आमच्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान मिनिस्टरान तें सुद्दां सोडूंक ना. वॉटर बॉडीचेर सुद्दां आनी ताचे मागीर खूब वस्तू आसा. फार्म लँड, खजान लँड, फॉरेस्ट ताचेरूय TDR दिवप ग्रिव्हन्स आसा की भायले लोक येता आनी गोंयचे जागा, गोंयच्यो जमनी घेवन व्हरता. ते आजून पासून आमचे फॉरेस्ट आनी आमचे वॉटर बॉडीज घेवंक ना तेणी, कित्याक तांचेर बांदूंक जायना म्हणून खबर आशिल्लें. तांचो तो डेव्हलपमेंट रायट तांकां मेळटा जाल्यार आमी गोंयकार म्हाका दिसता आनी उरचे ना. वी आर एक्झॅमिनींग द लिगल ऑप्शन्स अवेलेबल टू अस. ऑफकोर्स जातले जाल्यार चॅलेंज करतलेच आमी. दॅट आय हॅव टू टॉक टू द प्रेसिडेंट अँड चॉक आउट एन आवर MLAs अँड चॉक आउट द फ्युचर कोर्स.